जेजूची शेतांत धनियान बरें बी वंपलेली आनी दुस्मनान नेर वंपलेली प्रवादी ओपार आज शिसांचे विनतीक लागून तो विवरून सांगता. अप्रूप तरान जेजून विवरिल्ली ओपार शीदा आनी स्पश्ट आसून विवरणाक विवरण गरज दिसना. हे ओपारींत आनी ताच्या विवरणांत मनशा पुता आनी देवसारा मोदें, बऱ्या आनी वायटा मोदें, सर्गींच्या राजाच्या भुरग्यां मोदें आनी देवसाराचे पिळगे मोदें, नितिवंत आनी खोट्या मोदें निरंतर झूज वा जटापटी वा विरोधपण चलोवनूच आसचें दिसून येता. तरी मनशा पूत संपूर्ण तरान वायटाचेर अधिकार आटापता. देवाच्या राजांत वायटाक खोटेपणाक आनी पातकाक वडतल्यांक बिलकुल अवकाश ना. कित्याक राजा विरोध काम करतात ती राजाचें बरेपण राजाच्या सांद्यांक मेळचें आडायतात. मनशा पूत शेवटाच्या दिसांनी असल्या विरोध संपूर्ण जैत आपणायतलो आनी तांचो नाश करतलो म्हणलें सुवार्थेंतली ओपार आनी तिचें विवरण शिकोवन दिता. राजाच्या भुरग्यांची विंचोवन वाट आनी चाल सुवार्ता आज स्पश्ट करता. सारकें पळयल्यार हांगासर सुरवेर तावन शेवट पर्यंत सगळें मांडून हाडचें मनशा पुतानच. देखून पयल्यान पयलें मनशा पुताचे शिकोवणे प्रमाणे ताच्या पाटलाव्यांनी जिवीत मांडून हाडच्याक आनी वायटा विरोध झुजच्याक ताची ओपार एक जागवणे बरीत उलो.